ಶ್ರೀ ಹರಿಗುರುಲ ಚರಣಾಕ ಆಡ್ಪಡ್ತಚಿ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSP ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಪಡಿತಶ ಸಕ್ಕಡ್ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮೊಗಾನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನ ತಿಗೆಲ ಬಮ್ಮುಣು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಒಟ್ಟು ನೌಕಾ ವಿಹಾರಾಕ ಗೆಲ್ಲಲ್ ತಸಲ त्यामी पळत तसले एक संभ्रमू तशीची ಒಕ್ಕೋಳಿ ಮುಂಚೆಕ उत्सव विंग कडेन शासकी त्या हांगा ना जाल्यार हांगाचे अवभ्रत उत्सवाचे एक विशेष आनी 10,000 जनांना एक पंथ जेवणा बसताना तांकां भजने मूलक ना हायण्यान वारी घालतची एक सांप्रदायिक रितीरी तांणी देवाल प्रसाद घेवत तसले एक चंदाई ह्या पुरा आयच्या कोच्ची सिरिसाच्या तिन्नीच्या एपिसोडांतू आम्ही पळोवच्याक आसाची. आतां देवस्थानाच्या ध्वजस्तंभाक बली जातस त्या पळोवन येवया. विधीशेन्द्र वृन्दारकै पूजिताङ्घ्रिं मरुत्पुत्र पक्षीन्द्र विघ्नेश सेव्यं नतं पुत्रवत् पालयन्तं दयालुं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम् मुरारिं सुरारीन्द्रवंशप्रणाशम् अघारिं नता सदानन्दमीशं चिदाकाशवासं भजे वेङ्कटेशं रमेशं. देवाक हगलोत्सव जातशा एक सुंदर दृश्य तुम्ही पळयतस. पवित्रं चरित्रं विचित्रं तु यस्य श्रुतं श्रद्धया चिन्तितं कीर्तितं च ददातीश भक्तिं मनोवाञ्छितं तं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्. प्रभुं पद्मनाभं विभुं विश्वनाथं रमावल्लभं माधवं चित्प्रकाशं गुरूणां गुरुं शाश्वतं शाश्वतानां भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्. सतां पोषणं शासकं दुर्जनानां हरिं शोभनं सज्जनानां शरण्यं दयापूर्णनेत्रं देवाक अभिषेक करचे तसल्या कलशाक यज्ञ मंटपांतू पूज कोरनु वैभवारी पल्लंकिंतू घेवन गर्भगुडीक हरतसैतं. योगिवर्यै प्रसन्नं मुखं यस्य माङ्गल्यदं तं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्. स्वभक्तेष्टदानोत्सुकं भक्तिगम्यं नितान्तोद्यतं भक्तकष्टप्रणाशे महौदार्यसौशील्यवात्सल्यपूर्णं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्.
ವರ್ಣೇತು ಹೈಮೇಧಿರೂಢಂ ಮನೋಜ್ಞಂ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಯಾ ಹಂಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ ದಿವ್ಯ ಕರಕಮಲಾನಿ ಪರಿವಾರ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ದ್ಯಾವಾಕ ಅಭಿಷೇಕ ಜತಸ अलंकार जत्तरी देवाक देवस्थानाच्या यद्राशा तीर्थ तळ्याक घेऊन येऊत सलेक दृश्य मस्त पळयतनाची पुष्टता हंगा लक्ष्मी देवी ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ದೇವಾಲೊಟ್ಟು ದೋಣಿರ್ ಬೈಸೂನು ಹಂಗ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ನೌಕಾ ವಿಹಾರ ಜಾವತ್ತ ಸಲೇಕ ಚಂದಾಯಿ ಜನ पळयतची आनंद भोगताची प्रभुं पद्मनाभं विभुं विश्वनाथं रमावल्लभं माधवं चित्प्रकाशं गुरूणां गुरुं शाश्वतं शाश्वतानां भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम् सतां पोषणं शासकं दुर्जनानां हरिं ताज्या मागीरी या तीर्थ तळ्याकै पूजा करत सलेक संप्रदाय अस मनोज्ञं शरीरं वरेण्यं च दिव्यं सुरैः किन्नरैः सेवितं योगिवर्यैः प्रसन्नं मुखं यस्य माङ्गल्यदं तं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम् स्वभक्तेष्टदानोत्सुकं भक्तिगम्यं नितान्तोद्यतं भक्तकष्टप्रणाशे महौदार्यसौशील्यवात्सल्यपूर्णं भजे जोटूची देवाल श्रीचक्र देवाल सालिग्राम हंगा तीर्थ तळ्यांतू बुडोनु
वयर हाडचे क्रमय आसा. कोच्चिंतू हांगा अक्का अवभ्रत उत्सव म्हणून आपयताची. मंगळूर सहित विंगड गांवांतू ओक्कोळी म्हणून अक्का आमी सांगताची. जाल्यार हांगा हेची ओक्कोळी. प्रभुं पद्मनाभं विभुं विश्वनाथं रमावल्लभं माधवं चित्प्रकाशं गुरूणां गुरुं शाश्वतं शाश्वतानां भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्. सतां पोषणं शासकं दुर्जनानां हरिं शोभनं सज्जनानां शरण्यं दयापूर्णनेत्रं धराश्रीकळत्रं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्. मनोज्ञं शरीरं वरेण्यं च दिव्यं सुरैः किन्नरैः सेवितं योगिवर्यैः प्रसन्नं मुखं यस्य माङ्गल्यदं तं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्. स्वभक्तेष्टदानोत्सुकं भक्तिगम्यं नितान्तोद्यतं भक्तकष्टप्रणाशे महौदार्यसौशील्यवात्सल्यपूर्णं भजे वेङ्कटेशं रमेशं सुरेशम्. सुपर्णेतु हैमेधिरूढं मनोज्ञं महाविष्णुयागोत्सवे माधवस्य महारत्नभू. रात्रीच्या पुजे नंतर हांगा आयिल्ल्या भक्त लोकांक समाराधनाचे विशेष सेवाय आसा. हांगा सुतांतू एक पंता पान घालताची. एक पंतान 10,000 चड भक्त लोक हांगा समाराधनेक बसताची. तांनी देवाले प्रसाद स्वीकार करतना भजन आनी हायण्यान तांकां वार घालता जाल्यार एक सांप्रदायिक शैली आसा. असले देवाले प्रसाद स्वीकार करता जाल्यार एक भाग्य हांगा कोच्ची हाराटा वेळार भक्त लोकांक मेळटा. त्या घेवन तांणी धन्य जाताची. आनीकय हे तीर्थ तळ्यांतू मस्त धार्मिक विधिविधान चलचे आसा. त्या पुरा आमी तुमकां मुखारच्या 4 एपिसोडांतू दाखयताची सांगताची. हे एपिसोड मुक्ताय करचे फुडें तुमकां प्रति पंत आमी निमगेल वरी ह्या एपिसोडांतू एक क्वेश्चन निमगोचें आसा. तें कसलें म्हळ्यार कोच्ची श्री तिरुमल देवस्थान हांगा आमगेल्या काशी मठाच्या गुरु परंपरेच्या एक स्वाम्याला वृंदावन आसा. त्या खंयचे स्वाम्याला वृंदावन आसा म्हणून तुमी आमकां आमगेल्या ह्या एपिसोडांतू कमेंट बॉक्सांतू उत्तर दिवेत. कोण सुरवे दिताची तांकां लायक एक बहुमान आमी पेटोवन दिताची. अशीची आमगेल्या GSP समुदायाचे विशेष कार्यक्रम आमी पळय नाशिल्ल्या आनी आमी पळोवन धन्य जावता जाल्यार मस्त कार्यक्रम आमी आमगेल्या यूथ ऑफ GSP वर्ल्ड वायड ह्या चॅनलांतू तुमकां यूट्यूब आनी फेसबुकांतू घालता आसताची. त्या तुमी पळोवेत, पळोवन ताजे आनंद घेवेत, माहिती घेवेत, ज्ञानय वाडोवेत. तशे खातीर तुमी करकाशे आमगेल्या चॅनल सबस्क्रायब कराची, लायक कराची आनी विंगड जनाकय तुमी हें करूंक सांगाची. तुमी इतली वेळ पळयलीची आमगेल्या कोच्ची सिरिसाचे आराटाचे विशेष सरणी. मुखारच्या एपिसोडांतू आमी आपास सक्कड मेळया. आमकां स्वाम्याले आशिर्वादू, देवाले अनुग्रह नित्य निरंतर आसो म्हणून मागताची ह्या कार्यक्रमा लागून विराम घेताची. नमस्कारू. सगळ्यांकय देव बरें करो.